रूख हो म्हणटना आमगे एक मनांत येवचे आनंदाचे विंगड आमगेले कोंकणींतू रूख म्हणटना ते महाप्राण आसता केन्नाय हे रुखाचे एक नांव काडले गुळ्ळे आमकां अनुभव जावचे आश्रय म्हणून म्हळ्यार आमी वता चमकत आसतनाशी एक रुखाची सावळी मेळ्ळार आमी कितले मनाक खूश जाता तांते एक तंपू थंडाई पुराय आसा तशीच प्राणी पक्षींकय रूख एक आश्रय जाता ताजे वयर पक्षी हो पुरो स्थान तांगेले आश्रय घेताची अशी हे रुखाचे विचारू पळयतना आमकां एक व्हड पुराण आसा ताजी मातशी आतां एक रूख म्हणटना आमकां दोळ्या दिसचे पात्र पुराय आसा प्रमुख जावन रुखाक एक गेल्लो म्हणटा आमी गेल्लो म्हळ्यार कन्नडाचे शब्द आमगेले हांतू शाख म्हणूं येता शाख तेज्या फांटो म्हणटा चडा वता कोंकणींत आमी ब्रांचेस ऑफ ए ट्रीक फांटो म्हणचे आतां हे ब्रांच म्हणले कुळ्ळे रूख आनीकय सामाजीक विस्ताराचे अर्थ दिता कसो म्हळ्यार एक बँक तुमी घेया एक बँकाचे ब्रांच म्हळ्यार विंगड विंगड गांवांत आसचे ताजे उपसंस्थेक आमी ब्रांच म्हणटात तशी न्हंय पळया तुमी ब्रांचेस ऑफ रिवर म्हणटा आमी विंगड विंगड न्हंय व्हाळ सेरून व्हड न्हंय जाता आनी ते समुद्राक सेर वता अशी हे ब्रांच ते तसो एक विस्तार शब्द रुखा भितर आसा तशें मागीर पळयचा गेल्यार आमी रुखार पान आसता पान म्हणटना आमकां ते मस्त आधार जिवनाचे आधार आसता फुडें आमगेले लोह जे स्टील आनी ज्या आयदनां नासतील कालार आमी पानांतूची केळी पानांतूची जेवचे आशिल्ले हे पान म्हणलेले विंगड एक 2-3 शब्द हाका पर्याय आसा खोल्ले म्हणटा खोले आनी पान सुकल्यार आमगेले हांगा तुळून बजाव म्हणटा ते आनी पानाक विंगड विंगड आतां एक बोलींत पान म्हळ्यार बरी तें पडिपान खावचे पडिपान ताका मात्र पान म्हणटा आनी आमगेले दुसरे बोलींत पान म्हळ्यार केळी पान म्हणून अर्थ जाता जेवणाची पान तशी हे पान म्हळ्यार एक शब्दूची ते विस्तार जावन आनी ताकाय सामाजीक अर्थ विंगड विंगड आसा तुमी पुस्तक काडल्यार तांचो पान म्हळ्यार कसले पेजस पुस्तकाच्या पुटाक आमी पान म्हणटाची तशी विंगड क्षेत्रां गेल्यार ते वे आसा आतां रूट म्हळ्यार शब्द तुमी ग्रामराक गेल्यार थंय ते आतां हांव एक धांवता म्हणून एक क्रियापद सांगल्यार धांव म्हळ्यार ताजे रूट जाता अशी विंगड क्षेत्रांतूय ताका एक अर्थ आसा असल एक रुखाचे विस्तार अर्थ आमी विंगड विंगड समाजीक आनी आमगेले मनशाले विंगड क्षेत्रांत पुराय आमी ते अन्वय करून पळयल्यार रुखाचें महत्व भारी आसा म्हूण दिसता आनी मस्त शब्द भंडारू एक रुखांतल्यान उपजून येता असले विशय आमी उलयता गेल्यार आमगेले मध्यंत नातील शब्द की विचार की मनांत हाडयत हे पदमाधुरी कार्यक्रमांत आज आमी इतले विचार घेतले धन्यवाद.